गोंय मेडिकलान कांय नर्सींची नेमणूक करताना तेन्नाच्या सरकारान नोकर भरतीचे सोपुस्कार पुराय करूंक नाशिल्ल्यान अडचणीन आयिल्ल्या नर्सींची एका वर्सा खातीर परतून कंत्राटाचेर नेमणूक करपाचो निर्णय गोंय सरकारान बुधवारा दीस जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेन घेतला, अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंतान दिल्या. 14 नर्सीस ज्यो आशिल्ल्यो ज्यो फाटले तांकां कॅबिनेट डिसिजन घेवन तांकांच परत एका वर्सा खातीर तेंची अपॉइंटमेंट फॉर कंटिन्यू केला फॉर द 1 year कॉन्ट्रॅक्ट पिरियड स्पेसिफिकली, कारण तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट परत तेंचो सगळो घोळ आशिल्लो तो सगळो घोळ मिटून तांकां एका वर्साक परत एकदां कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाचें पण फायनलायज केल्लें आसा. जे तेतून कितें जाल्लें तांकां पयलीं लीव वॅकन्सीचेर घेतले त्यो कंटिन्यू केल्यो वयताल्यो म्हणून तेंचो पेमेंट जायनाशिल्लो, तसो घोळ न्हू भियेना घातलो. फक्त तांचो पेमेंट जायनाशिल्लो बिकॉज ऑफ टॅक्निकल फॉल्ट.